आमची Mowa Maitra, I'm sorry if I'm pronunciation, Bob Kiran Kandolkar, आमचे आदले आमदार आणि एक वरिष्ठ पुढारी, बाय कविता Kandolkar, जिल्हा पंचायताची मेंबर, हांगा आजीर आशिल्ले या दोन्ही मतदारसंघातले आंदोलन तिन्ही सरपंच, पंचायताचे वांगडी, दुसरे लीडर, आमच्या पक्षाचे लीडर, मेंबर्स ऑफ द प्रेस, अभिनंदन बावंगर. सदांच म्हणटा की गोंयकार आनी गोंय त्रासांत पडल्या. गोंयकार एक बदल पळयतात आनी हो बदल फक्त टीएमसी ह्या पवित्र गोंयचे भुमीर दिवपाक शकता. आज गोंयकारांत एक आशा आहा, दिशा आहा, एक भरवसो आहा की टीएमसी हो बदल हाडटलो. म्हाका आयज तरी खूब खूश जाता की बदल हाडटलो जाल्यार लोकांचो आशीर्वाद आसपाक जाय, देवाचो आशीर्वाद आसपाक जाय आनी सूर्याची किरणां आसपाक जाय. आणि आयज आमच्या मुखार सूर्याची किरणां म्हणजे दोन किरणां आहात आणि तांचे बरोबर ते दोन्ही मतदारसंघातले सरपंच, पंचायत मेंबर, लीडर आहात आणि तांचे बरोबर हजारांनी मतदारसंघातले लोक आहात. देखून हांव पयले सुवातेर बाब किरण कांदोळकर हाका येवकार दिता. खरेंच म्हणल्यार हांवें म्हणलां की बदल जातलो जाल्यार बदल करपाचो एक दूत आसपाक जाय, द एजंट ऑफ चेंज. And you have got, we have got with us the two agents of change. And change definitely will be, because people are looking for an alternative, a credible alternative. And you will see that these leaders who are really coming from the Bahujan Samaj will vibrate all over Goa that Bahujan Samaj is with the TMC. And this tsunami which is starting today, you will see in the coming days. So I welcome both of you. I welcome the members of the panchayat, the sarpanches, the panchas, the leaders, and I welcome you once again. Now I will ask our vibrant member of the Indian Parliament, Lok Sabha, by Mowa Maitra, to just give a few words of wisdom on today's great occasion. Thank you, sir. Thank you everyone for being here. I'll keep it very short. Just want to say that we are very, very happy to have Mr. Kiran Kandolkar and his wife, Kavita Kandolkar, join us today. And they bring with them a whole host of leaders from the Tivim and the Aldona blocks. There are sarpanches, deputy sarpanches, we have a block president with us. And what I'm very glad to see is that a very high representation of ladies, which is always great news. So I think today has been a perfect drawing because we've got Mamata Banerjee never depends on the reservation bill to
to make sure that adequate representation is done. So I think in today's joining, we too have not waited for anybody, and adequate representation has been done. And we have our better half, Kavita Kandolkar, who I am delighted to first accept into the party, and then Mr. Kiran Kandolkar. And we hope with their help that we will take the TMC forward in Goa very quickly and upwards and onwards. Thank you very much. Thank you. आता आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षक आणि डेस्क इंचार्जाकडे मागता की तांणी पक्षाचे शॉल आमच्या नेत्याच्या गळ्यांत घालून तांकां बावटो दिवचो. Got it? Thank you. Thank you, sir. Yeah? Thank you. आजच्या काळात शर्मिला गडेकर, नांदोडा सरपंच विश्वजा हळदणकर, असनोडा सरपंच रोशनाली कवळेकर, Just keep some here. Keep some here. Yeah. Give. Like. रेवाडा सरपंच राहुल पट्टे, रेवाडा डेप्युटी सरपंच शमिला नाईक, Keep giving back. रेवाडा पंच माया हलवकर, Madam, come there. नांदोडा पंच मधुरा मंडलेकर, No, the sir will give back. आल्दोना एक्स सरपंच आणि आताचे पंच सुभाष राव, आल्दोना पंच मेंबर प्रियंका पिंटो, आल्दोनचे आदले डेप्युटी सरपंच आणि आताचे पंच शुक्रगिरी पोळे, आल्दोनचो एक्स सरपंच वल्लभ पोळे, नांदोडाचो आमचो एक धडाडीचो कार्यकर्तो मधु मांद्रेकर, आल्दोना एक्स सरपंच आणि आताचो पंच दीपक नाईक, आमची तिवीन ब्लॉकाची महिला अध्यक्ष सिद्धी शेडगावकर, बोस्तोडा पंच मेंबर सोनिया सागर साळगांवकर, पंच मेंबर सिरसई राजा पार्शेकर, सिरसई सरपंच गोकुळदास कांदोळकर, सिरसई एक्स सरपंच आणि आताचो पंच दिनेश पट्टे, सिरसईचो आदलो सरपंच आणि पंच मेंबर आनंद तेमकर, नादोडा डेप्युटी सरपंच देवेश वेडकर, हिविंग पंच योगेश सतड्डेकर,
थिवीन पंच बाब लिओ पेरेरा, थिवी पंचायतीचे पंच बाब मायकल फर्नांडीस, आदले सरपंच आणि आताचे डेप्युटी सरपंच बाब संदीप कोळपेकर, आमचो असनडचो एक बरो धडाडीचो कार्यकर्ता रुपेश कवळेकर, रेवाडा आदलो सरपंच आणि पंच बाब वल्लभ फडते, श्रीकांत मांद्रेकर, आमचो एक सिनियर कार्यकर्ता बाब सुभाष नाईक, आमचो पंच मेंबर बाब रितेश वारकणकर, थिवीन ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब राजेंद्र जोशी, आमचो मयडेचो एक बरो कार्यकर्तो आमचो इश्ट बाब अमीर बेळेकर, आमची थिवीनचे एक बरी महिला कार्यकर्ती अपर्णा परब, आवय बापूय जाली की भुरग्यांनी वचपाक जाय 18 वर्सां शुभम कांदोळकर आणि सुंदर कांदोळकर, Studying, she's an MBBS student. Wonderful. आमची धडाडीची कार्यकर्ती आणि आदली महिला अध्यक्ष नागिनी नार्वेकर, The Mahila President. Thank you so much. आता इंडक्शन जाल्ल्यान म्हाका बाब किरण कानोदकराकडे 2 उतरां उलोवची म्हणून. सगळे प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तसेच प्रिंट मिडिया हांचे हांव स्वागत करता. आयज हांगासर आमची लोकसभा MP मोवा मोहित्रा तशेंच राज्यसभा MP म्हणून आमी ताका बाब आनी आदले चीफ मिनिस्टर गोंयचे बाब श्री लुईजीन पादेरो, कोलवाळ ZP मेंबर कविता कांदोळकर, थिवी तशेंच आल्दोना वाठारांतले पंच, डेप्युटी सरपंच आनी सगळे म्हजे वांगडी सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी पंच मेंबर आनी बाकीचे सगळे म्हजे वांगडी आयचे सगळे TMC गोवा TMC चे जॉईन जाल्यात ते सगळे कार्यकर्ते. TMC जॉईन जावपाचें कारण म्हटल्यार कांय दीस जाले हांवें सकाळी रेजिग्नेशन दिताना एक स्टेटमेंट केल्लो आहा की गोंयान जी कितलीशींच वर्सां सत्ता गाजयल्ली आहा पार्टी, काँग्रेस पार्टी, ही खंयसरूच सिरियस दिसना 2022 BJP घरा धाडपाक. हांवूय अशा एक शोधान आसलो कारण हांव सिरियस आहा हें दाखोवपाक लागून 2022 भारतीय जनता पार्टीक हद्दपार करप, घरा धाडप हें गोंयच्या लोकांनी ठरयिल्लें आहा. गोंयकार सिरियस आहा. सो तेका लागून म्हाका TMC चे ऑप्शन आमी जर अशें पळयत जाल्यार आयज लीडर लायक राहुल गांधी वो नरेंद्र मोदीचेर कांयच उलयना. अरविंद केजरीवाल गोंयांत पासोय मारून ट्युरिस्ट गोंय येता वयता, नरेंद्र मोदीचेर कांय उलयना.
हे फुकट ते फुकट ह्योच गजाली सांगून वयता. पूण ममता बॅनर्जीन लिटरली फाटले इलेक्शन जे विधानसभेचे वेस्ट बेंगॉलात जाल्ले आहा हांगासर लिटरली तिणेन एक बायल मनीस जावन फायट केल्ली आहा आनी हे सगळ्या देशांतल्या लोकांनी पळयल्ले आहा. स्वताचो सरकार हाडलो, नरेंद्र मोदी असले व्हडले लिडराक, अमित शाह असले व्हडले लिडराक, जे आयज देशाचो प्रायम मिनिस्टर आनी गृहमंत्री आहा हांकां नाक्या न हाडले म्हणटात पळय, नाकान शिगो हाडले म्हणटा पळय, जाल्यार ती ममता दिदीन. आनी तेकाच लागून हांव तशेंच म्हजे कार्यकर्ते आमी फाटले खूब दीस जाले विचार करताले. काँग्रेस युतीच्यो गजाली उलयता, बाकीच्यो गजाली उलयता, कॅन्डिडेट तिकेट दिता म्हणसर पयलीं थगयतात. तो बाबडो मागीर थोकून तो कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवूंक पावना आनी इलेक्शन जाता आनी मागीर डिफीट. सो हेका लागून जी पार्टी सिरियस आहा ह्या गोंयच्या बीजेपी सरकाराक घरा धाडपाक ही म्हाका टीएमसी दिसली. आनी हेकाच लागून टीएमसी जॉयंट जावपाचें आयज आमी ठरयलें. येणाऱ्या काळान आनी खूब जाण एक्टिंग आमदार आसतले, एक्स एमएलए आसतले आनी जे म्हाजे सहवासान जे लोक आहा हे येणाऱ्या काळान बेगीनूच टीएमसी जॉईन करतले आनी गोंयान एक नवो पर्व आमी उदयाक हाडटले आनी टीएमसीचो फूल स्विंग गव्हर्नमेंट आमी ह्या गोंयान करून दाखयतले. आता मागता बाय कविता कांदोळकरा कडेन 2 उतरां उलयता. प्रिंट मिडिया तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तसेच हांव सगळ्यांची नांवां घेवना पूण आयज आमी टीएमसी इंडाक जाल्ल्या कारणान टीएमसी फॅमिली म्हणटा सगळी. आयज आमकां इंडक्शन गावल्लें आसा आनी आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन मेन म्हणजे ती वेस्ट बेंगॉलाची सीएम आसा ममता दिदी आयज बायलां खातीर खूब हें करता आनी आमी तिच्या हेतून बायल म्हणून जाल्ल्या कारणान आमकांय खुबश्यो गोश्टी उड्यो करूंक मेळटल्यो, बायलांक लागून कितें तरी करपाक मेळटलें. त्या खातीर आमी आयज आमचे टीएमसी जॉयन जाल्या आनी आमी सगळीं बरोबर वचून हो सरकार फुडें घडयतली. देव बरें करूं. आयचे फंक्शन कंक्लूड जालें अशें जाहीर करता आनी तुमी सगळे आयिल्ल्याक देव बरें करूं. पयलीं आमी स्लोगन दिता आमच्या पक्षाचो. 2 पानांचो काळ, 2 फुलांचो काळ, 2 फुलांचो काळ, गोंयची नवी सकाळ, 2 फुलांचो काळ, गोंयची नवी सकाळ, 2 फुलांचो काळ, गोंयची नवी सकाळ. आता मागता की तुमकां जर कितें विचारपाक जाय जाल्यार तुमचे थोडक्यात प्रश्न विचारचे सो दॅट आन्सर मॅक्सिमम घेवं. विजय सरदेसाय गोवा फॉर्ड पार्टीचो अध्यक्ष आहा. फाटीं आमी मर्ज जावपाक अशें न्हू, आमी गोवा फॉर्ड तशीच धरून टीएमसीन येवपाचो असो आमचो विचार जाल्लो. कित्याक लागून जावंक ना पळय तो प्रश्न म्हाका लागून तरी घडोंक ना, तो तुमी विजयाक विचारचो. गोवा फॉर्ड आसतलीच ना. ना तशें कांय ना. हांव गोवा फॉर्डाक डॅमेज करपाक येवना सर. हांव कांय जे विजन आहा हे आयटेक आनी टीएमसीचे हे विजन कोण हांव सर जॉयन जाल्लो. ना आयज हांवें सकाळीं सांगलो प्रेसाक तुमी पयले आसतले हांव विजयाक लागून पार्टी सोडल्या म्हणना. एलायन्स जावपाक खंय तरी कळाव लागता. हांव जॉयन जाताना गोवा फॉर्डाक हांवें विजया कडसून एक एश्युरन्स घेतलेलें की तूं म्हाका 2 सिटां जाय. थिवीन म्हाका कोणाची गरज नासली, थिवीन म्हजे लोक म्हज्या वांगडा आहा. पूण आल्दोनाक लागून तूं एलायन्स करतलो ना, आयदर एकलो वयतलो ना वयतलो हे सगळें क्लियरिटी ना. तो म्हणटा एलायन्स जाता एलायन्स पेपरार जाता. हांव एके काँग्रेसची मिटिंगेक तेज्या वांगडा ना. सो म्हाका हांवूय बुचकाळ्यात पडलो. काल पी चिदंबरम हळडणे मतदारसंघात प्रचाराक भोंवता. सो आमी कितें सरमोवपाचें.
ताका लागून म्हाका निमणे टायमार हांवें हळदणकरांक जे उतर दिल्ले आहा की एट एनी कॉस्ट आय वील कॉन्टेस्ट इन आल्दोना. सो म्हाका हळदणकरांक फटोवपाचें नासलें न्हू. लास्ट टायमार बॅकआउट जावप वो भानगडी जावप आनी ताका लागून हांव खंय तरी पण तू आता आव्हानाक कॉन्टेस्ट करतलो म्हणटा टीएमसी हॅज नॉट येट डिसायडेड देयर कॅन्डिडेट्स एंड नाही येणाऱ्या काळात तुवें हो म्हाका प्रश्न विचारलो न्हू. येणाऱ्या काळान डिसायड जातले पार्टी रितसर कितें आहा पळय पार्टीचो फोरम आहा पार्टीचे बाकीचे सगळे वायस प्रेसिडेंट आहा आनी बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आसतले इलेक्शन कमिटी आसतली तेन्ना डिक्लेअर जातली. हांव सुद्दां तुका टायम नाका तुवें म्हणटा की काँग्रेस अलायन्स कोण आमचो तूं गेलो शेळलो येलो आतां हिंगा कितलो टायम गावलो तुका हांव फाल्यांसून हळडणे भोंवपाक चालू करतलो. पूण तेणी कॅन्डिडेट अनाउन्स करूंक जाय हांवें कोंकणीन सांगलें हांवें खबरीन सुर्याची नवी किरणां गोंयच्या मळबार आज उजवाड दिवपाक लागली. फाल्यांसून काम सुरवात जातलें हें म्हजें आश्वासन सांगलें. क्लॅरिफाय जायना टिकेट कितें क्लॅरिफाय जातलें आनी जावचें ना तें हांव नको. हांवें क्लियरली सांगितलें तुका सुर्याची नवी किरणां गोंयच्या मळबार आनी गोंयकारां भितर आज उजवाड दिवपाक सुरवात जाली आनी तेका लागून फाल्यांसून आमचो इलेक्शन कॅम्पेन जो सुरवात जाल्लो हा 15 तारखेसून हांगा फाल्यांसून स्टार्ट जातलो. देव बरें करूं. काय जायना कारण हळदण्यान आनी थिवेन गोवा फॉर्ड पयलीं केन्ना कॉन्टेस्ट करूंक ना न्हू. सो अशें कांय फरक पडना. तुजें प्रेझन्स जाल्यार तूं गोवा पावला न्ही. अशेंच सन्मान गो. तूं कितें वयता थिंगा खंयची पार्टीचें प्रेझन्स येत रावता. तुजी पद्धत क्लेम आसतलें हय थिवी पूण पार्टी रितसर डिक्लेअर करतली. पार्टीचे जे लोक आहा पार्टीचे जे इलेक्शन कमिटी आसतली ते जेन्ना टायम येता तेन्ना रितसर डिक्लेअर करतली. ना ना अशें कांय विचारना. म्हजे कडेन जे लोक आहा हे एक्टींग MLA आहा हे बीजेपीतले आसूंक शकता. कित्याक काँग्रेस तर झिरो जायत गेल्ली आहा. काँग्रेसी कडेन कांय ना म्हटल्यार जाता 1-2-3 सोडले जाल्यार बीजेपीचे डिफेक्टेड न्हू जे ओरिजिनल फ्रॉम बीजेपी हे म्हज्या संपर्कान आहा. एक्स MLA आहात म्हणजे हांव नांवां उगड करिना पूण सगळे आसात. होम यू आर हिंटिंग टू म्हणजे बीजेपी नाका हे गोंयच्या लोकांनी ठरयले. बीजेपी घरा धडावे ठरयले ते बाबडे थंय रावन सुसायड करचे ना ते आमच्या वांगडा येतले. सिटींग MLA आसात 2 ना डिफेक्टेड ना. डिफेक्टेड सोडून डिफेक्टेडांक नो चान्स. MLA आसा संपर्कान आसा एक्स MLA आहा. ना ना डिफेक्टरांक डिफेक्ट एके सायडीच्यान तुमी काँग्रेसाचे वयल्यान उलयता एके सायडीच्यान चर्चील म्हणटा TMC NCP आनी काँग्रेस एकठांय. फाल्यां काँग्रेस समज तूं एलायन्स केला तुजें कितें मागितलें कोणा वांगडा TMC बरोबर मागीर ठरवया. आतां कित्याक पयलीं आमकां दिसता न्ही गोवा फॉर्डान दिसता मागीर ते मागीर तूं हिंगा पावलो. चर्चील कितें उलयता तो म्हाका कित्याक आन्सर ना ना फुडले सध्या आमी 40 मतदारसंघ काम चालू करता. फुडले मागीर पळोवया. 2022 बीजेपी घरा धाडटा TMC आमी सत्तेर हाडटा हें इतलें नक्की. TMCचेरूच कॉन्टेस्ट करता. काँग्रेसीक लोक सिरियस घेयना. हांव कित्याक तर गोंयची जनता सिरियस घेयना. काँग्रेस इज अ बीजेपीज बी टीम. आयचे थोडो रुमर चलता बार्देजान बी कोण तरी मंत्री फुटून काँग्रेसीन वयतलो कोण क्लेम करता हे मतदारसंघ अशें म्हणून जे क्लेम करतात पळय ते काँग्रेसची बी टीम ते जिखतले काँग्रेसीन वयतले बीजेपी हें पयलीं ठरलेलें आहा. फुडलें कितें जाता तें आतां ठरवया नाका रे बाबा. आनी हांव
पार्टीचो आय एम नॉट अ बिग लिडर पार्टीचो. हांवें जस्ट प्रवेश केला. हांव टीएमसीची धोरणां जी आहा तेंच्या वांगडा बसोन पयलीं डिस्कस करून मागीर सगळें करतलो. हांव आतांच कशें सांगू, हांव जस्ट एंट्री केलें मरे बाबा. हे रिजून बाबा विचार फुडलें फुडें पळोवया न्हू, भविश्य कित्याक थारोवया. भविश्यान एकूच गजाल घडपाची आहा आनी ती सत्य आहा, ही भारतीय जनता पार्टी घरा वयता. टीएमसी गव्हर्मेंट बॉम्ब आयपॅक स्ट्रॅटेजी आणि ममता दिदीची बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आहा अगेन्स्ट बीजेपी, अगेन्स्ट नरेंद्र मोदी, कित्याक ममता दिदी सिरियस आहा एकलीच हे लोकांकूय दिसून येता. काँग्रेस सिरियस ना. हे रॉंग, हे तुझें रॉंग आहा. हांवें ममता बॅनर्जी केन्नाच दुर्गा वांगडा कंपेर करूंक ना. हे चुकीचें आहा. हे बीजेपीचें पिल्लू, हे बीजेपीन तयार केल्लें पिल्लू आहा. हांवें केन्नाच कंपेर करूंक ना. म्हजो स्टेटमेंट काढ आनी पळय. हय, हांव कितें म्हणटा, जो तेणी प्रश्न विचारलेलो पळय ममता बॅनर्जीक दुर्गा म्हटलं, हें चुकीचें म्हटलें हांवें. दुर्गा ही सतीचो अवतार. माता सतीची 21 शक्तीपीठां आहा. तितूंतली 51 शक्तीपीठांसून 2 बांगलादेशाक आहा, 1 पाकिस्तानाक आहा, 3 नेपाळाक आहा, 15 वेस्ट बेंगालान आहा, 1 तमिळनाडून आहा, अशी 1 आसामाक आहा. आनी जेन्ना दुर्गेन रुद्र अवतार घेतलेलो, रुद्र अवतारांसून ती तापट जावन सारकी जेन्ना गोंयचे पावन भुमीचेर पावली पळय तेन्ना ती शांत जाली. तेका लागून तिका शांतादुर्गा म्हणटा. हितून जर बीजेपी वाले ते मोर्चा काडून शांतादुर्गा आनी दुर्गा ही कुशीन म्हणटा जाल्यार हे हिंदू पार्टी म्हणटा पळय हे कांयच खबर नासलेले. देव बरें करूं. कितें वायट 21 आमी 30 सिटां म्हणून देव बरें करूं. 30 सिटां. You keep some more, 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 you keep some